अस्नोडा दोडा मार्गा मेरेनचो स्टेट हायवे डिनोटिफाय करचो म्हणून थंयच्या बारवाल्यांची मागणी। लिकरवाल्यांनी लाटंबारचे पंचायतीक निवेदन दिलां। बार्रां सोडून तांचो खंय पोटा पाण्याक आनी कसलोच धंदो ना। कांय जाणांच्यो फामिली तर फाटलीं 100 वर्सां वयर ह्या धंद्यात आसात। सुप्रीम कोर्टाच्या हायवे लिकर बंदीन फाटले 10 दीस जाले तांचो धंदो बंद पडला। हायवे बारा त्याच्याची आम्ही आता पंचायतीन एप्लिकेशन दिवपाक गेल्या की हो जो रोड आहा पळय तो हायवे आसा करून ना न्ही, पण तो रिजोल्युशन पास करून ते गव्हर्मेंटाक धाडून ते डिनोटिफाय करून ते म्हणजे डिस्ट्रिक्ट रोड करपाक म्हणजे आमकां चड रिक्वेस्ट करपाक गेले आनी हातून जवळ जवळ 15-16 कुटुंबां जी आहा पळय त्यांचे धंदो बंद संवसार मार खुबशे लोक तेजेरूच धंदे दितात आनी सामको विलेज रोड म्हणजे गांव ग्रामीण भाग कितें व्हडलेशे ट्युरिस्ट रोड ना, भायले व्हडले गिरायक ना, जे गिरायक आसता जेम तेम तेजेरूच आमकां हें करचें पडटा। ते सुद्दां आतां 10 दीस जाले आज बारा बंद आहा, आमकां तो रोड बंदी आमचे लायसन रिन्यू करूंक ना कितें तेज्या खातीर आमी आतां रिक्वेस्ट केला जो पर्यंत रिन्यू जाता तो पर्यंत आमकां धंदो ओपन करपाक जायना। तेज्या खातीर आमी आज पंचायती मुद्दम आयले की ती रिक्वेस्ट करपाक की हो डिनोटिफाय करून तितलो आमकां एक संदी दिवची आदार आनी खंयच्यान खंय रोड तो अस्नोडा पार रोडा मार बॉर्डर फुडलो कितलो किलोमीटर आसा? जवळ जवळ 3.5-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आनी तातूंत ते एरियेन जवळ जवळ 14-12 येतात 14-15। आमचे बार नारळा बस स्टॉपाचेर आसा आनी ते बाराक पयलीं चावेन म्हणून आसले, जवळ जवळ ताका 100 वर्सां जावन गेली आनी आमचे जवळ जवळ 3-4 हेचेरूच त्या बाराचेर उपजिवीक साधन आमचें जाना आनी सरकारान तेजेर विचार करचो आनी आमकां एक रिलीफ दिवचें। रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन खंवटेन परवरे सुकूर पंचायतीत ग्रामीण मित्र हो नवो उपक्रम सुरू केला। गांवची कामां, दाखले, स्किमी मेळोवन दिवप अशी चडशीं कामां ऑनलायन करपाच्या हेतान ग्रामीण मित्राची कल्पना आयल्या। ती चालीक लावपी GEL उपक्रम लॉन्च करतना रोहनान सुकूर पंचायतीच्या वांगड्यां कडेन ऑनलायन संपर्क केलो। लोकांक ह्या उपक्रमाचो मोठो आदार जातलो। सर्टिफिकेटां आनी दाखल्यांक पंचायतीचे हुमरे झरोवप म्हणल्यार सध्या लोकांक कटकटी जातात। पंचायतींनी प्रशासन चालीक लावपाचो नव्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराचो प्लान। पायलट प्रोजेक्ट परवरे सुकूर पंचायतीत ब्रेस्तारा लॉन्च जालो। रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जातीचे दाखले आनी बाकीची सर्टिफिकेटां ऑनलायन दिवपा खातीर सुकूर पंचायतीत थंयचो आमदार मंत्री रोहन खंवटेन ग्रामीण मित्र उपक्रम सुरू केला। तलाटीक सुद्दां हांगासर इतले प्रॉब्लेम जाताले। तलाटी प्रत्येक फावटी म्हणले आमकां रिपोर्ट धाडला, रिपोर्ट आजून येवं ना, म्हापशें तर आजून कांय रिपोर्ट धाडूं ना। सो 8 दिसांनी येवप, 10 दिसांनी येवप, अशें करून करून म्हाका दिसता एक म्हयनो एक अशी हें आसा। रेजिडेंट सर्टिफिकेट आमकां मेळनासली, OBC सर्टिफिकेट सेम तशी। सो आमी सगळे कानाक हे सगळे इश्यू आमी MLA कडेन जेन्ना MLA आसलो तेन्ना आमी ताका घातलेले। आतां आमचो सर आमचो रोहन खंवटे मिनिस्टर रेव्हेन्यू मिनिस्टर जाला, तेणें आतां ही गव्हर्नमेंट जी आमी लॉन्च केल्ली आसा, आयज लॉन्च केल्ली आसा ती सुकूर पंचायतीत, ही सगळी हे जे सिस्टम ऑनलायन तेजे हें केला न्हू ते सगळ्यांक बेनिफीट जातली। ईच एंड एवरी फूल गोंयांक लॉन्च जातली। पण ही लॉन्च आहा आमची पंचायत सुकुरान तेणी केल्या आनी पोरुरी कॉन्स्टिट्युएंसी फर्स्ट केल्या। सो ऑन दॅट तेच्या खातीर हांव ताका खूब आभार मानता तेजे। आनी ही जी सिस्टम तेणी केला न्हू ते लोकांक सगळ्यांक घरान बसून जे जाय जे तांकां सर्टिफिकेट जाय, OBC कितेंय जाय ते ऑनलायन करून तांकां ऑन द घरान तांकां बसून ती सर्टिफिकेट इश्यू मेळटली तांकां। आनी हें केल्या उपरांत हांव रोहनाक खरेंच बरें देव बरें करूं म्हणटा। जेन्ना आमचो आमदार आसलो तेन्ना तेणें खूब प्रयत्न केल्ले की हे सगळे म्हणजे घरा बसून सगळ्यांक हें मेळचें ईमेल बीन। पूण आयज जेन्ना तो रेव्हेन्यू मिनिस्टर जालो तेन्ना तेणी पयलें काम म्हणजे आयज आमकां हें ऑनलायन सगळे सर्टिफिकेटी बीन मेळपाचें लॉन्च केल्लें आसा। तेन्ना घरा बसून सगळ्यांक सर्टिफिकेटी मेळटल्यो, मामलेदार बीन आसा तेंचें काम खूब कमी जातलें आनी सगळे गांवांनी लोकांक खूब हेल्प जातलो। थँक्यू। ग्रामीण मित्र प्रोजेक्ट चालीक लावपी एजन्सी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पर्पज म्हणजे कितें विलेज लेवल सर्वीस डिलिव्हरी हाजे भितर कितें जातलें की गव्हर्मेंटाच्यो सर्विसीस ज्यो आसा सगळ्यो त्यो कितें करतलो ग्रामीण मित्र हे डिवायस घेवन एक विलेजान वतलो, लोकांक एकठांय करतलो आनी तांचे कितें करतलो तांकां सर्वीस दितलो गव्हर्मेंटाच्यो सर्विसीस आसा त्यो। फॉर एग्जाम्पल समजा आमकां आतां एक कसली सर्टिफिकेटाचे डॉक्युमेंट्स अपलोड करूंक जाय जाल्यार तो कितें करतलो ते डॉक्युमेंट्स स्कॅन करतलो आनी त्या डिवायसा थ्रू त्या डिवायसाक सेल्युलर डेटा मेळटा, कनेक्टिविटी आसा। सो डायरेक्ट तो सर्वराक कनेक्ट जातलो आनी तो ग्रामीण मित्र हे डॉक्युमेंट्स स्कॅन करतलो आनी ते सर्वराचेर अपलोड करतलो।
जे डॉक्युमेंट्स मागीर वयले हायर ऑफिशियल्स आसा तांच्या अप्रुवलाक वतले. दुसरें म्हणजे तांची जी सर्टिफिकेट जी रेडी जाल्ली आसा ते रेफरन्स नंबर दीत तांकां ग्रामीण मित्राक जाल्यार ते कितें करतले ती सर्टिफिकेट ती कंप्लीट थंयच्या थंय प्रिंटर आसा थंय त्या प्रिंटरा थ्रू कितें करतलो तो प्रिंट काडून दितलो आनी प्रुडंटा खातीर निलेश परवार. व्हीएम साळगांवकार इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशनाच्या भुरग्यांनी ब्राझिलियन फिएस्ता दवरिल्लो. तांच्या सेमिस्टरांतलो हो एक अभ्यासक्रम. भुरगीं ह्या थीम पार्टीची कामां वांटून घेतात. कांय जाण किचन सांबाळटात, कांय जाण सर्व करतात, जाल्यार थोड्यांचेर एंटरटेनमेंटाची जबाबदारी आसता. The students, when they come into the third term, part of the students have to do service and the other part they do the kitchen, and so they have to come up with an idea of theme night. And today's theme night is all about Brazilian theme night. So half of the batch was in the kitchen, the other half was in service. Starting from day one, they have to plan out what menu is going to be served, what type of service is going to be offered, and marketing, budgeting, financial part, and they have to sell near about 40 tickets and get sponsors and execute from entertainment, decor, everything they have to do it with the supervision of the faculty members. And today they did a wonderful job. वास्को आल्त दाबोळे ट्रक आनी मोटारीचो भयानक एक्सिडेंट जाला. ह्या एक्सिडेंटांत कारींतली 3 जाणां क्रिटिकल आसात. 3 जाणां मदीं एक ल्हान भुरगें, 2 बायलां आनी मोटारीचो ड्रायव्हर आसा. ट्रक आनी कार दोनूय दाबोळे एअरपोर्टार वताले. मोटार खंय रॉंग सायडीन ओवरटेक करताली. एक ब्रेक.